बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सूर पोदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज इगोस माता बागिवोन आंद्रे किम तायगोन आनी पावलू चोंग हसांग आनी तांचे सांगाती ह्या रॉक साक्षांची परब समोरमता. आयच्या मिसांत आमी मागुया एसिमा डायस जे आपले वाडदीस समोरमता. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या लोकांच्या रोजनारा आनी तारोका कोरियाच्या देसान एक आपणायलोली पोरसां तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलो आनी तांचे सांगाती ह्या रॉक साक्षाच्या मोहिमेवून साक्षीदारपणान वाडयली. तांचे देखीन आनी विणवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मोरोपर्यान विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. बागिवून पावलून तिमोथाक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगल्यांक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोस पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर चुकी विरेंद गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या काळार एकलोच ओमोर आसा. ओगो उजवाडांत रावपी मनशां पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगता संवसाराचो बागिवोन अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा
आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सगळीं म्हणुया. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोसनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरोवन सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक ताची पोरजां. जबाब. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बाराबोर गायात नोमान. जबाब. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकाचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. सोद गितां गावन भितर सोरात संतोसान येयात देवा मुखार. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नोगरांत तावन जेजू सरशी लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपले बी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी ते मोस्तले आनी अंतराळा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे बारबोर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडले आनी वाडोन शेंबुरांनी पीक जालें. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे बोपारीचो अर्थ ताचे कोडे विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट वळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळयोनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक बोपारींनीच सांगप. तर बोपारेची समजणी ही, बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती ते आयकतात ती, पूण मागीर तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी ताच्या काळजांतलें उतर काडून वता. पडपाचेर आसात ती,
उतर आयकून ते उर्बेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाळा नात देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतच ती फाटी सोदतात. कांट्या मोदें पडलां तें उतर आयकलां ती, पूण वेता वेता जिव्याच्या दास्ती आनी गिरेस्तकायांक आनी मौसाक लागून ती दामून उत्तात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणे तुका क्रिस्ता. आयज आमी पयलें वाचप आयकलां घेवन पावलून तिमोथाक बरयल्ली ही चीट. पयलीच सुवातेर तो म्हणटा आमकां सगल्यांक जिवीत दिवपी जावन आसा जेजू न्हू, सगल्यांचो रोचणार जेजू. आनी संवसारान असले कांयच वस्तू ना जे जेजूच्या मोना प्रमाणे हांगासर येवंक ना. सगळीं आमी जेजूच्या मोना प्रमाणे ताचे येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत येयल्या. पूण तितलेंच पुरो काय जेजूक आमच्या फकत आमकां जिवीत दिलें आनी ताचें कार्य सोंपलें काय ना. एके भाशेन हो रोचणार जो आमकां जिवीत दिता फुडें फुडें ह्याच सोंसणाराचेय मनान आसतलें की ही आमी जी आसा ताची जिवी भुरगीं ताची उतर ह्या संवसारान आयकतले म्हणून न्हू. आनी ह्या सोम्यान आमकां हें जिवीत सोडवणेचें जिवीत मेळचे खातीर पोंच्यूस पिलाता फुडें स्वताक गोवायकी दिली. जर तर त्या वेळार तो स्वताक गोवायकी दिना जाल्यार ही सोडवण आमकां मेळची नासलेली न्हू. जेजू कित्याक कोस त्रास घेवंक जाय आसले, कुर्सार कित्याक मरोंक जाय आसलो काय, कित्याक आमी जाणाव त्या कुर्साचेर तो मरता तेन्ना आमी हाली ताच्या मनान. तर ही सोडवण तुका आनी म्हाका मेळूंक हें जिवीत आमी जोडून बरे भाशेन जिवीत जिवंक तो वावुरता, आजून पासून वावुरता. आयज ह्याच पयले वाचपान आमी तें पळयता. आतां ही वोपाऱ्याची खबर कितलेच फावट आमी आयकल्या न्हू, परत परत कितें आयकूंक गरज. एक आवय केन्ना आपल्या भुरग्याक सारक्या मार्गार चलूंक सोगता काय ना. जर तो 7 घरा येवपाचो वेळ आहा, हो भुरगो 7 पावना, ती थांबता काय ना, परत परत सांगीत आसता. आनी ह्या वोपाऱ्यांची खबर आमी आयकतात ती एक वोपणार वोपणी घालूंक वेता. तर आश्चर्य म्हणल्यार जें तो बी घेवन भोंवता, थोडे रस्त्यार पडटा, थोडे कोडपाचेर पडटा, कांट्यांनी पडटा आनी शेतांत पडटा. अशें सोंपेपणी जायना. कोण फार्मर वयतलो जाल्यार पियाकूय एक कितें मोल आसता. पूण हांगासर ह्या शुभ वर्तमानाचो अर्थ पळयात. देव आपलें उतर सगल्या संवसाराक फांकयता, पूण आमी ही जमीन हुंयसर आहा काय ते आमी विचार करूंक गरज. आमी बऱ्या जमनीचेर आहा वो कोडपाचेर आहा, कांट्या मोदेकात आहा वो रस्त्याचेर आहा. जर तर हांव आतां वोपणी करूंक गेलो, बी घेवन भोंवता, हांव आमच्या रस्त्यार हांवें बी उडयलें, कितें जातलें काय, सुकणीं येतलीच न्हू. जर तर हांव ग्रावंडार उडयलें जाल्यार आमी फुटबॉल खेळटा तेन्ना आमी पांय मुस्तले न्हू. जर तर फुटबॉल प्लेयरांक ग्रावंड जाय जाल्यार बरोच ग्रावंड फावो. हांवें म्हणोंक जायना आमी खोडपाचेर या म्हूण खेळपाक, ना तशें जायना. आनी तशेंच कितें आमकांय तयारी करूंक गरज आमच्या जिविताचेर आनी आमच्या काळजांची. कित्याक हो देव बी ओपीत आहा, देव आपलें उतर ओपीत आहा, पूण तें खूंय ओपूंक जाता. कोणाच्या जिवितान, मनशाच्या जिवितान न्हय म्हूण मनजाताच्या जिवितान. मनजाती एनिमल्स तांच्या जिवितान देव ही ओपणी हें उतर घालूंक घेवंक ना. तुज्या आनी म्हज्या जिवितान हें उतर घालूंक आयलां. हें उतर कितें काय, हें उतर जावन आसाच देव न्हू. जुवाच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता. देव जेजू
उतर देवा कडेन आसलो आनी तोच उतर आमचे मदेकात रावलो. तो जेन्ना हांव शुभ वर्तमान आयकता सोजमून घेया फकत देवाची उतरां न्हय पूण आमी जेजूकूच आमच्या जिवितान घेता. न्हय फकत उंड्या सोऱ्या वरवीं पूण ताच्या उतराय वरवीं जेजू आमच्या जिवितान भितर सरता. म्हणून मिसाचे दोनूय भाग इम्पॉर्टंट. देवाचे उतर आनी देवाचे मिसाची बलिदान न्हू. कित्याक देवूच जो उतर आसलेलो देव आमच्या काळजांनी भितर सरोंक सोदता. ही कसली काणी घडणी हांगासर तें समोर उबोंक येवंक ना. आमी खेरीत भाशेन जेजू क्रिस्ताक हांगासर समोर उबोंक आयला. आनी निमाणे कडेन आयज आमी पळयता हे रोख साक्षी एंड्रू पावलो आनी ताचे सांगाती सुमार 103 रोख साक्षी 103 जाणांनी आपलें जिवीत त्याग केले कोरेयाचे गान. हे इतले फुडें कशें काय जेजू पासत आपलें जिवीत त्याग करूंक. तुका आनी म्हाका घोडे असले संदी मेळचे ना. थंयसर आमकां साक्षी दिवंक पडटा. पूण जेजूक जाय आमी ह्याच जिवितान ताका साक्षी दिलेली न्हय मरणा उपरांत आतां जियेता त्या जिवितान साक्षी दिवं. कित्याक हांवूय जाता ह्याच जेजूचें एक शुभ वर्तमान ह्या समाजान. तर हेंच करपा आमकां आयज मागुया. केच भाशेन मिसाक येता तेन्ना सोजमून घेवया. फकत स्टोरी काणी घडणी आयकोंक न्हय पूण हें उतर जें हांव आयकता हें उतरा वरवीं म्हाका जेजू मेळटा म्हण. आनी हेंच उतर म्हज्या काळजान रिगूंक तें बरें पीक जाल्यार पुरो म्हूण मागुया न्हू. एक आवय जेन्ना एक भुरगो आपल्या आवयचें आयकता आनी आवयकूय खुशालकाय भोगता. थंय तर हांव म्हजें देवाची उतर आयकता देवाक कसली खुशालकाय भोगता आसली तें सजमून घेवया. तर आज ह्याच देवा पासत वावुरया. जेजूय वावुरलो आमीय वावुरया आनी जेजूक आनी आमच्या देवाक साक्षी दिल्या पुरो म्हूण आमकां तांची कृपा ह्या दिसांत मागूया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेणके पवित्र सभेच्या देवा सुवेस्पोर मानून घेवं. सूर पदवीदार देवा तुजे पोरजेच्या दानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी सगळ्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी तुज्या भक्तांचे विनोतीन मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सुरवेस्प तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तुजी सवेस्परताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयशा आनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वस्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एंड्रू पावलो आनी तांचे सांगाती तुज्या रोख साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून
आनी आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हें पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांचे वसोकतायन क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसो लायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिव आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवन तुजे तिचो पती
भागिवून दवर दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्ल्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. तुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे इच्छेने संसाराचे पाप काटले आमची काकळत कोर. देवाचे इच्छेने संसाराचे पाप काटले आमचे काकळत कोर. देवाचे इच्छेने संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या आत्मा म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, उसुक्तांक गोठ आनी बोलीश कोत्ता त्या पवित्र जेवणान तुझे रोग साक्षांच्या परबे दिसा तुवें आमकां पोसलें. ह्या जेवणाचे गोठायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिकटोन सोमेस्तांच्या तारवणा खातीर पवित्र सोबे मदें आमचो जीव खर्चूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत गावया गिताचो अंक T37.